प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची 14वी चीट 1 ते 6 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. तुमची काळजां उचांबोळ जावंक दिवं नाका. देवाचेर विस्वास दवरात, तसोच म्हजेरूय दवर. म्हज्या बापाच्या घरांत रावून घुसपोच अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी अशें थंय हांव आसा थंय तुमी आसतले आनी हांव वेतां ही वाट तुमी जाणा. तोमासान ताका म्हणलें, सौम्या, तूं खंय वेता तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातले हांव. जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना गोगोर म्हजे वरवीं. प्रितीच्या भाव भयणींनो, जेन्ना आमी आयचें शिवर्तमान आयकता, जेजू आपल्या शिसां बरोबर ह्या निमण्या वरांनी तांकां ही शिकवण दिता. कित्याक थोड्या वेळान जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, थोड्या वरांनी तो खुर्सार मरपाचो आसलो. आनी आतां तो कितें म्हणटा, तो जाणो की आपले शीस एकदम भिरांतीन आहात. ते जाणो की आतां वेळ पावला तांच्या सायबाक ह्या संवसारांतलो वचपाक. आनी जेजू तांकां म्हणटा, तुमची काळजां उचांबोळ जावंक दिवं नाकात. देवाचेर विस्वास दवरात, तसोच म्हजेरूय दवरात. भाव भयणींनो, परतून वाचता ही उतरां जेजूची एकदम आमकां ह्या दिसांनी एकदम वालोराची, एकदम म्हणटा ते भाशेन ही चोत्रायन दवरशीत जाल्यार आमी ह्या दिसांनी आमकां कसलेंच उचांबोळ आमच्या काळजान येवचें ना. जेजू कितें म्हणटा ह्या 14वी चिटीन पयली वळीन, तुमची काळजां उचांबोळ जावंक दिवं नाकात. भाव भयणींनो, जेजू म्हणटा तुमची काळजां उचांबोळ जावंक दिवं नाकात. म्हणजे आमची काळजां उचांबोळ जावंक जाय जाल्यार देव करिना, देंवचार करिना, हे वायरस करिना, पूण आमीच करता. आयकात बरे भाशेन, जेजू म्हणटा तुमची काळजां उचांबोळ जावंक दिवं नाकात. म्हणजे आमच्यान आमच्या काळजांक उचांबोळ दिवंक जाता. आमच्या काळजाक उचांबोळ दिवंक जाता केन्ना? जेन्ना हें जें संवसारांत चलता, ही जी वायट खबर जाता, हें जें वायरस चलता, हो लोक जो मरता, हें जें वायटपण आतां ह्या संवसारान येयलां, आनी जेन्ना आमी तें आयकता तेन्नाच आमकां उचांबोळ येता. पूण जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर चोत्राय दवरता, देवाचेर विस्वास दवरता, देवाचेर विस्वास दवरपाचें म्हणजे कितें? देव वायरस व्हरतलो? देव आमकां हें जें पॅन्डेमीक चलता, हें कोवीड-19 जें चलता, हें जें दुयेंस आसा तो पयस करतलो? आनी हेंच आमची चूक, आमच्या सजमणीन चूक आहा म्हणून देखून आमी देवाचेर असलो विस्वास दवरता. आनी जेन्ना लोक मरता आमचो विस्वास कमी जायत वता आनी आमी जेजूचेरूय विस्वास दवरिना. हाचो अर्थ कितें भाव भयणींनो? जेजून आमकां सांगलां मातुयेचे 8वे चिटीन 17वी वळीन कितें बरयलां? ह्या प्रवाद्यान, आयजाया प्रवाद्यान बरोवन दिलां की जेन्ना मेसाया हो जेजू येतलो ह्या संवसारान, तो आमची सगळी पिडा वतलो, सगळे शिराप वतलो, सगळे आमचे कोश्ट वतलो, सगळी आमची पातकां वतलो. आनी तो खुर्सार मरोन आमकां आतां ही सुरवण दितलो. म्हणजे हें जें वायरस चलता, हें जी कोवीड चलता, हें जें दुयेंस चलता, हें जें कॅन्सर चलता, हें जें डायबिटीज चलता, हें जें आमच्या जिवितान येता, हें जेजून आपल्या कुडीन ऑलरेडी घेवन तो आमचे पासत खुर्सार मेलो. भाव भयणींनो, ताचें उतर पेद्रूची पयली चीट दुसरो चॅप्टर 24 वळीन ते म्हणटा ताज्या गायांनी आमची पेकोवणी जाली. भाव भयणींनो,
हें सगळें जें देवान करूंक जायलें जेजू वरवीं हें सगळें घडोवन हाडलां काबार हें जालें हें जेजून घडोवन हाडलें परतून परतून आमी ही सजमणी आमच्या मनान आमच्या काळजान वसोंक ना म्हणून आमी परतून मागणें करता जेजू हे व्हायरस व्हर जेजू म्हाका पेकोवणी दी जेजू हे म्हाका कर आनी भाव भयणीनो हे सोत आमकां आजून आमच्या गिन्यानान आमच्या मनान आमच्या काळजान वसोंक ना म्हणून आनी परतून परतून ह्यो ज्यो फोट्यो आमी आयकता देखून आमकां ही पेकोवणी फावो जायना भाव भयणीनो जेन्ना जेजू म्हणटा देवाचेर विस्वास दवरात तसोच म्हजेरूय विस्वास दवरात ताचो अर्थ म्हणजे म्हज्या उतराचेर विस्वास दवरात हांवें तुमची सगळीं पातकां गेल्लीं हांवें सगळें घडोवन हाडलें आनी तुमी जेन्ना म्हज्या उतराचेर विस्वास दवरतात तेन्ना तुमी म्हाका आर्गां दितात कित्याक हांवें सगळें घडोवन हाडलां आनी तेन्नाच की म्हाका सगळी पेकोवणी सगळें देवाचें फावो जाता भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमची काळजां उचांबळ जाल्यांत कित्याक लोकांची कामां गेल्यान लोकांक भायर वचोंक जायना कोवीड चलता लोक मरता हॉस्पिटलान जागो ना इतलें वायट चलता पूण आमी खरेंच हें उतर जें सोत आसा जेजूचें हें उतर आमकां सजमणी मेवल्या काय कितलो लोक ह्या वेळार जेन्ना त्रासान पडला ह्या दिसांनी कितले फोन कॉल येतात कितलो लोक कॉल करता ब्रदर मातसो मागणें कर ब्रदर हें जालां तें जालां खूब कॉल येतात पूण तांकां फकत सोत केन्नाच कोणें सांगूंक ना मिसाक वेतात ती देवस्पण करतात धर्म करतात पूण सोत कितें तें जें जेजून घडलां तें कोणाकूच सजमोंक ना आजुनूय आनी देखून भाव भयणीनो ही गरज आमकां जे जेजू आयज म्हणटा तुमची काळजां उचांबळ जावंक दिवं नाकात ताचो अर्थ म्हणजे तुमी आमी त्या उतराचेर जेजूच्या उतराचेर जें ताणें घडोवन हाडलां ताचेर आमचो विस्वास दवरुया आनी जें जेजून घडलां आमकां सगळें काबार केलां ताचेर विस्वास दवरून आमी जेजूक आर्गां दिवन तें आमी सगळें जें जेजून घडलां तें आमी आपणाया आनी भाव भयणीनो तेन्नाच की आमी खरेंच आमकां जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जातलें आनी फुडें कितें म्हणटा जेजू आयज सोयी वडीन म्हणटा तो म्हणटा हांव जावन आसा वाट हांव जावन आसा सोत आनी हांव जावन आसा जिवीत भाव भयणीनो जेजू जावन आसा वाट सोत आनी जिवीत आनी कोणाच्यानूच बाबा कडेन वचोंक जायना जेजूच्या बगोर म्हणजे आयज जेन्ना जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच म्हणटा कोणाकूच बाबाशी वचूंक बगोर म्हजे वरवीं आनी भाव भयणीनो देखून भाव आमकां सगळ्यांक ही गरज जेजूची ह्या गरज जेजूच्या उतराची गरज जेजूच्या उतराचेर भावार्थ धरूंक आनी बाबा भयणीनो जेन्ना हें उतर आमी भावार्थ धरता तेन्ना आमी मागणें करिना सायबा म्हाका पेकोवणी दी हें कर हें कोवीड वर आजुनूय पासून मागणें चलता लोक देवाचें उतर आयकता आनी परतून तेंच मागणें करता जेजू हें कोवीड वर जेजू म्हाका पेकोवणी दी आमी फकत आर्गांनी वाकाणणी दिवंक जाय भाव भयणीनो कित्याक हें सगळें जेजून केलां घडोवन हाडलां हें काबार केलां आमी आपणावपाक देवाक आर्गां आनी वाकाणणी दिवंक जाय केन्ना जेन्ना आमी तें सोत ओकोता जेन्ना आमी तें उतर जाणो आमी खरेंच तें उतर शिकता आमी ताजें उतर आमच्या काळजान रिगून तें आमी दिसपट्या जिवितान करता आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाल करता आमी खरेंच हें आमची चोत्राय जेजूचेर ताच्या उतराचेर धरून हें सगळें बरें जिवीत देवाचें आमी आमच्या जिवितान आमी भोगुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुर्गीच्या बापाचो आमच्या सर्वंडाराचो जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस हांव तुमकां सगळ्यांक आवडयता